नेमकी तुमची भूमिका कितें? तुम्ही भाजपा वांगडा रावतले काय अलिप्त रावतले? 2022च्या निवडणुकीक हांवें राजीनामा दिवन भारतीय जनता पक्षांतसून भायर सरलो. त्या वेळार म्हाका तिकेट दिवंक ना इतक्याच केवळ क्षुद्र कारणाचेर न्हय, तर तिकेट न दिवपाचें कारण कितें जाल्यार ताका विनेबिलिटी ना हे जेन्ना फुडें आयलें त्या वेळार म्हाका मातसो म्हजो इगो हांव थोडो इगोइस्टीक म्हाका कळटा. पूण विनेबिलिटी ना म्हणजे कितें, कितली म्हजी ताकद आसा ही पळोवया म्हणून 17 दीस आसतना म्हाका निर्णय घेवचो पडला आनी हांवें कॉन्टेस्टूय केलें. म्हाका दुसऱ्या पक्षा कडल्यानय ऑफरी आसल्यो पूण भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव दुसऱ्या पक्षांत गेलो ना. पूण म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक जाय आसलें आनी म्हजी विनेबिलिटी म्हजी कितली आसा सपोर्ट हें पळोवंक जाय आसलें आनी तेतूनसून म्हजें कितें आसा ताकद ही सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. आज हांव दुसऱ्या खंयच्या पक्षांत गेल्लो ना हांव, पूण भारतीय जनता पक्षानूय ना हें तितलेंच खरें आसा. पूण आजचो क्रुशियल जो वेळ आसा ही राष्ट्रीय हिता संदर्भातले जाणकारांनी पाऊल मारूंक जाय आणि म्हणून हांव अपील करता. पार्सेकर बाब काका घेवन भांडे लिपयता कसले गजाल तुमी आतां करता? ताका घेवन भांडे पुटुलो म्हणटात ताका. पुटुलो ना हें तशें कांयच ना. हें पळय हांव तुका एक सांगता, तुमी म्हजे मित्र आसात. पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड अँड बटर. राजकारण हे म्हजो पोटा पाणयाचो धंदो न्हय हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचें. पूण त्याच बरोबर एक एज अ प्रुडंट नागरीक हांव ह्या राज्याचो माजी मुख्यमंत्री आसा आनी त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्याक कोणी तरी कितलोय जरी पयस दवरपाचो प्रयत्न केलो किंवा अनावधान जो रावलो सुद्दां आसात जाल्यार एज अ प्रुडंट सिटीजन म्हाका दिसता हांवें म्हजें मत एक्सप्रेस करूंक जाय आनी म्हणून हांव तें एक्सप्रेस करता. हांव जर वगी रावलो जाल्यार फाल्यां सकाळी म्हाका भविष्य काल जो आसा तो कदाचित आरे तुवें योग्य वेळार उलोवंक ना, आमकां तुवें दिशा दिवंक ना अशें म्हजे समर्थक आसतले तांकांय कळूंक जाय आनी म्हजी भुमिका संपूर्ण गोमंतकीयांक लक्षांत येवंक जाय म्हणून म्हाका उलोवचें पडलें. परत म्हजे दोन प्रश्न आसा ही तुमची भुमिका लोकसभा निवडणुकी पुरतीच काय कितें? हय हांवें लोकसभा निवडणुकी खातीरूच हांवें ही सांगलेली आसा. परत एडिशन तुमचेर परत दबाव आयला काय कितें ही भुमिका स्पश्ट करची तुमचेर दबाव? हे पळय हांव सांगता तेच वाक्य, राजकारण हे म्हजे पोटाचो वेवसाय न्हय आनी म्हजेर दबाव हाडणारो जन्माक येवपाचो आसा. म्हणजेर सादेपणान दबाव येवंक शकना. हांव ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें सुरू केल्लें त्या वेळार म्हाका घरांतसून म्हजें घर हें स्टॉन्च MGPचें घर, थंयसरली यंत्रणा सगळी आमच्या घरांतसून सुरू जाय. हांव तेन्ना जेन्ना BJPचें काम केल्लें न्ही आनी तेन्ना तर हांव भुरगो आसलो सादारण 30-32 वर्सांचो. हांव घर सोडून भायर गेलां आनी घर सोडून भायर रावलो, कॉन्टेस्ट केला. ताच्या नंतर आमदार निवडून येवपाक म्हाका 12 वर्सां लागलीं. हांव थंय रावून एक आमची गिरण आसली तेचेर रावी हांव आनी थंय रावून हांव जेन्ना दुसऱ्या फावटी जिखून आयलो तेन्ना हांव सन्मानान घरा गेला. त्यामुळे दबाव बिबाव हे म्हाका लागना. दबाव नेफर. पार्सेकर तुम्ही म्हटलं की खंत आसा एक मनान तुमच्या की तुमकां जाय तशें डेव्हलपमेंटाक रिकॉग्नायज करूंक ना किंवा एक्नॉलेजमेंट मेळोंक ना पुराय करता. सो तुमचे जे साथीदार आसले वांगडा तुमी जो पक्ष बिल्डअप केलो, आल्लेकर आतां गव्हर्नर आसा, सो आतां तुमी म्हटलें की इगोस्टीक तुमी, सो तो इगो तुमी त्या टायमार सायडीक केल्ले जाल्यार तुमी सुद्दां आल्लेकर भाशेन खंय तरी पक्षाच्या थ्रू व्हडल्या पोझिशनार आसतले अशें दिसता. आमकां खंत आसा ती आतां ना, खंत निश्चित ना. एक म्हणजे म्हाका जेन्ना जेन्ना कोणें विचारलें तेन्ना हांवें सांगलां की गोवा हेच म्हजें पंढरपूर, इथेच म्हजें पंढरपूर. म्हाका गोंय सोडून दुसऱ्या कडेन वचपाची, दुसरे कडेन वचपाची इच्छा ना. व्हडली पदां जरी आसली तरी हांव तें घेवपाक ना.